पणजेचे लोक जे कन्सर्न आसा पणजे बद्दल, जेंकां येणारी जी वेसल आसा, कॅसिनो वेसल जी येवपाची आसा, ताज्या बद्दल डिस्कशना खातीर मेयरान आपयल्ले आनी लोक CCPच्या ऑफिसान गेल्ले. तांच्या बरोबर एज अ सिटीजन ऑफ पणजेन आमचे अध्यक्ष वाल्मिकी नायकय आशिल्ले. हे डिस्कशना खातीर लोक थंय रावता आसतना एक इन्सिडंट घडलो. जो इन्सिडंट म्हाका दिसता खरेंच तर एडमिनिस्ट्रेशनाक लजेन घालपा सारको हो विशय आसा. कित्याक थंय आशिल्लो जो ऑफिसर ताणें बाकी सगळ्यांक सोडून एकच मनशाक टार्गेट करून ताका दोन्ही हातीक धरून ह्युमिलेट करीत त्या ऑफिसाच्या भायर हाडलो. आमी आज पुलीस स्टेशनाक इतल्या खातीर आयिल्ले PI कडेन उलोवपाक. आमकां हाजो इशू करपाक नाका आशिल्लो, पण तरी आसतना एका सामान्य मनशाचो म्हणजे एज अ सामान्य मनीस म्हणून जेन्ना एखादो मनीस जेन्ना खंयच्या ऑफिसान वता थंय पुलीस डिपार्टमेंटान जावं त्या ऑफिसांतल्या लोकांनी कशें वागपाक जाय हें आमकां खंय तरी म्हाका दिसता सांगचें पडटा. ताजे खातीर आमी आसात. तर PI कडेन आमी आयिल्ले सांगपाक की ताजे ऑफिसरान ज्या भशेन आमच्या अध्यक्षाक ऑफिसांतल्यान दोन्ही सायडीन हातीक हात धरून जसो भायर धाडलो आनी म्हाका दिसता ताका इंजरी जाला हातीक. आमी ताज्या खातीर पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. तो कन्सर्न PSI आनी PI दोगूय आमकां मेळ्ळे. PSI पयलीं खंय तरी स्वताक डिफेंड करतालो, पण जेन्ना PI आय रिस्पेक्ट हिम आनी ताणें खूब सुंदर पद्दतीन हँडल केलें हेंय म्हणपाक शकता. पण त्याच भशेन जितल्या वायट पद्दतीन ताजे PSIन हँडल केलें ताणें ताका सांगलें की तुजी जी एक्शन आसा ती सारकी नाशिल्ली. यू नीड टू नो हाव टू हँडल लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. आमी इतल्या खातीर आज हे पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर सरले कित्याक खंय तरी तो ऑफिसर यंग आसा. आमी ताज्या अगेन्स्ट ना, त्या ऑफिसराच्या अगेन्स्ट ना, पूण तो जो एटिट्यूड आसा आनी ताका जे इन्स्ट्रक्शन दिल्या नंतर ताणें जें काम केलें आमी ताज्या अगेन्स्ट आशिल्ले. म्हणून ताका खंय तरी आमी ताणें माफी मागली पर्सनली आमच्या अध्यक्षा कडेन, म्हणून आमी माफ केलो. पण आमी आज एंटायर गोंयाक आनी पणजेकाराक सांगपाक पळयता सिच्युएशन इज खरेंच खूब डेंजरस सिच्युएशन आसा. ह्या सिच्युएशनान जर तुमी बसून रावले ओगी जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां कदाचित आमच्या बायल भुरग्यांचेर हात घालपाक हांगा लोक फाटीं फुडें पळोवचे ना. हे कॅसिनो जे काबार जावपाक जाय आशिल्ले, कॅसिनो जे गोंयच्यान आमी स्टेज बाय स्टेज काडटा अशें म्हणून जे भारतीय जनता पार्टी संस्कृतीचें रक्षण करपी भारतीय जनता पार्टी सांगताली, ती भारतीय जनता पार्टी आज कॅसिनो ही तांची संस्कृती जाला. आनी हीच कॅसिनो संस्कृती वाडोवपा खातीर त्या CMान फुडलो जो एक वेसल आसा, एक व्हडलें वेसल जे 390 कॅपेसिटीचे वेसल आशिल्ले, ते वेसल आज बदलून ताच्या जाग्यार 2000 कॅपेसिटीचे वेसल हाडपाचो प्रयत्न पणजेकारांक अंधारान दाटान धरून हो प्रयत्न चल्लेलो आसा. आनी ताजो प्रोटेस्ट म्हणून हे CCPन गेल्ले. हाच्या मुखार वचून हांव सांगता पणजेकारांक, तुमी खंय तरी खूब शांत शिकिल्ले लोक, पण तुमकां रिप्रेझेंट करपी जेन्ना एक नाकान लायन ओडपी मनीस आसतलो न्ही, तेन्ना पणजेचें फ्युचर इज इन द डार्क. ओगी रावनाकात, कित्याक आज जर तुमी ओगी रावले मुखार अशा टायमार तुमकां भायर सरपा पडटलें की तेन्ना आनी मागीर फाटीं पळोवपाक मेळचें ना. स्ट्रेट मेसेज टू पणजेकार, अशे लोक तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाक शकनात. कशा पद्दतीच्या लोकांक तुमी रिप्रेझेंटेटिव्ह केला आनी ते कशा पद्दतीन तुमच्या शहराची वाट लायतात हे तुमी जर ओगी रावन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता तुमी पणजेकार म्हणून मुखार स्वताक गर्वान सांगपाक शकपाना. हीच सांगपाक सोदता की अशा लोकांक तुमी मुखार त्यांची जागा दाखोवपाक जाय. कित्याक ह्याच लोकां कडल्यान अशी इन्स्ट्रक्शन येवपाक शकता आनी ह्याच लोकां कडल्या खातीर हे सगळे कृत्य जावपाक शकता. ते ऑफिसर हे फक्त माध्यम. खरें इन्स्ट्रक्शन कोणा कडल्यान येता, कशें येता हें आमकां खबर आसा. आमी पिशे न्ही आनी म्हाका दिसता पणजेकारूय पिशे न्ही. आज जो इन्सिडंट जालो तो आमी कंडेम करता. बेसिकली सगळे शांतिकायेन चलिल्ले. आमी सगळे पणजेकार CCPन आमकां आपयल्ले. मेयर रोहित मोन्सरातान स्वता आपयल्ले की सगळे हांव कावन्सिलरांक आपयता, आमी कॅसिनोच्या अगेन्स्ट रेझोल्युशन घेवया. आज तोय येवंक ना, ताचो एकटो कावन्सिलरूय येवंक ना. तो भिलो. हांव रोहित मोन्सराताक डायरेक्ट सांगता, तूं भिलो रे. यू डू नॉट हॅव द करेज टू फेस द पीपल ऑफ पणजे. तुका खंयच्या तरी फोन आयले आसतले की हो रेझोल्युशन घेवं नाका, आमकां त्रासान पडटले म्हणून. यू नायदर हॅड द करेज नॉर द मॅच्युरिटी कशें हँडल करपाचें. तुवें कोणाक तरी इन्स्ट्रक्शन धाडलें की फक्त त्या आम आदमी पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक उखलून व्हर म्हणून. दॅट वॉज ऑल्सो शोईंग युअर लॅक ऑफ मॅच्युरिटी.
तुझ्याकडे करेज ना, तुझ्याकडे मॅच्युरिटी ना, यू डू नॉट डिझर्व टू बी इन द चेअर ऑफ दॅट मेयर. तुका तुझ्या बापायन घाला असत. आणि आज आम्ही जेन्ना हांगा आयिल्ले, वी रिमाइंडेड द PI ऑल्सो की हे जे लोक आसा, बाब रोहित मोन्सेरात असो किंवा बाबूश मोन्सेरात असो, जे इन्स्ट्रक्शन दिता असली कामां करपाक न्ही, हे तेच मनीस जे ह्या पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो केल्लो. दीज आर द पीपल हू अटॅक द पुलीस स्टेशन. म्हजो कसलो एक सुद्धा क्रिमिनल रेकॉर्ड आसा जाल्यार विचार, चॅलेंज करता हांव कोणाकूय. खंय आय एम द मोस्ट लॉ अबायडिंग पीसफुल पर्सन. आमी आज शांतिकायेन गेल्ले आणि हे जे क्रिमिनल आसा, इतले तांच्या अगेन्स्ट केसीस आसा, ते पुलिसांक आमच्या फाटल्यान धाडटा. सो वी केम टू कंडेम दॅट. दे वर एपॉलॉजेटीक, पूण कितें आसा, तांणी एपॉलॉजायज करूंक जायना. दे वर फॉलोईंग इन्स्ट्रक्शन्स. तांचेय ह्युमिलेशन जालें. So we did not come for them to apologize, but we are here to tell Mr. Monserrat, Mr. Babush Monserrat and Mr. Rohit Monserrat, तुमचे हे चलचे ना. All of us Ponjekars will continue this fight and we will continue it till every casino is out of the city of Ponje. जायते करा. काल मेळपाक वयताले सेक्रेटरी बाकीचे एमएलए ते खंय कळले काल बी म्हटल्यार मेळाव वयतले बाकीचे न्ही. आज आमकां 9 तारखेक जेन्ना आमी मेयराक मेळ्ळे, ताणें स्वता आज आमकां आपयल्लें की वी वील पास दॅट रेझोल्युशन अगेन्स्ट कसिनोज. मागीर काल आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान गेले, बिकॉज ही इज इन चार्ज ऑफ द वॉटर पार्ट. आनी तेन्ना आमी म्हणिल्लें की वी आर गोइंग टू मीट द MLA ऑफ पणजे. MLA अजून आमकां अपॉयंटमेंट दिवंक ना. ही इज ऑल्सो नॉट वॉन्टिंग टू मीट अस बिकॉज प्रॉब्ली ही हॅज नो आन्सर्स. ताका आनी खंय वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आयलां आसतली की कॅसिनोच्या अगेन्स्ट कांयच करूं नाका म्हणून. CMC, we were going to meet the MLA to demand a meeting with the CM. म्हजे कडेन पळय वचून लेटर घेवन भोंवता हांव MLA दिवपाक. MLA आमकां टायमूच दिना मेळपाक. 4 दीस जाले MLA मेळपाक ट्राय करता पणजेकार. सो हू इज ही स्केर्ड ऑफ? पीपल ऑफ पणजे or his bosses who are running the casinos? आनी की कारांदोलीचें नुस्तें खावपा लायक ना म्हणटा पळय ते कजिनो खातीरूच म्हणटा. अरे बापरा, डेफिनेटली फ्रेश वॉटरान केन्नाच तुका जेली फिश मेळना. जेली फिश सदांच सी वॉटरान आसता. आज सबन रिवर मांडोवीन तुका जेली फिश मेळटा. कित्याक सगळे कॅसिनो ते शिवयस तांकां थंय भायर सोडटा तेन्ना तांकां थंय खावपाक मेळटा सगळें. इट इज इम्पॉसिबल टू स्विम इन द रिवर मांडोवी. NIOचे रिपोर्ट दाखयता की द कॉलिफॉर्म लेवल्स इन द रिवर मांडोवी आर अबाव एक्सेप्टेबल लिमिट्स. हे खंयच्यान येता कॉलिफॉर्म? कोण पणजेकार वचून थंय सकाळी टॉयलेट करता? इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द कॅसिनोज. एक 100 दिसां भितर कसिनो भायर काडटा पणजेच्या आमदारान सांगलें. सो तेचेर कशें पळयता? आतां 2019 इलेक्शन तेन्ना हो बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीच्या टिकेटीर उबो राविल्लो आनी व्हडली व्हडली आश्वासनां केली. ताणें म्हणिल्लें आपल्याक निवडून दी, आपूण सगळे काँग्रेसीच्या लोकांक बरोबर घेता आनी आमी ह्या BJPच्या सरकाराक उडयता आनी काँग्रेसीचो सरकार घडयता म्हणून असली आश्वासनां दिल्ली. आनी पणजेकारांक फटोवपाक ताणें म्हणिल्लें आपूण 100 दिसांनी कॅसिनो काडटलो म्हणून. आनी 100 दिसांनी कॅसिनो बिसिनो कांय काडलें ना. काँग्रेसीचें सरकार बी कांय घडिल्लें ना. 100 दिसां पयलीं बाबूश मोन्सेरात BJPन उडकी मारलो सगळ्या काँग्रेसीच्या आमदारांक घेवन. सो दीस इज द लेवल ऑफ दीस पर्सन. दीस इज द वर्थ ऑफ हीज प्रॉमिसीस. सर फाटल्या दिसांनी मीटिंग मारत फाटल्यान तुमकां दिसता अशें ह्या वाटेन कजिनो खातीर न्ही. आज तूं पळयल्यार गोंयभर लोक जागे जाल्ले आसा. खरें चिमेलकाराक वालोर आनी गोंयकारांक जागो केल्लो आसा. आज तूं सगळ्याक पळय, जावं सावड्डे जावं आनी खंय जावं पणजे जावं, पीपल आर गेटिंग अप अँड अंडरस्टँडींग की बाबा चल्लां तें सारकें न्ही. लोक कितें आसा, आपलें मत दिता आनी आपल्या कामाक लागता. दे एक्सपेक्ट द गव्हर्नमेंट टू टेक द डिसिजन्स इन द फेवर ऑफ द पीपल, इन फेवर ऑफ गोवा. हें जायना. ते लोकांक कळिल्लें आसा की खंयच्या लेवलाचेर ही षडयंत्रां चल्ल्या. हांकां सेंटरांच्यान इन्स्ट्रक्शन येता हें सगळें करपाक. कॅसिनो कोण सांगता हांगा हाडपाक? कोणें पणजेकारान सांगला हाड म्हणून, कोणें गोंयकारान सांगला हाड म्हणून. इवन रोहित मोन्सेरात हिमसेल्फ सेड म्हाका नाका म्हणून कॅसिनो. मागीर दाखय मरे तुजी कापाजदाद. यू आर सिटींग इन अ सीट ऑफ पॉवर न्ही. पीपल हॅव इलेक्टेड यू टू डू समथींग. सो हे सगळे सेंटराच्यान BJP जे डबल इंजीन सरकार म्हणून आमकां सांगला न्ही, ही डबल इंजीन ट्रेन फक्त वन वे, फक्त फ्रॉम दिल्ली टू गोवा. गोंयच्यान थंय कांय चलना. CM युनिटी मॉला बद्दल आपूण प्रधानमंत्री कडेन उलयता म्हणून दिल्ली गेलो, हात हालयत परत आयलो. ताजी कापाजदाद सुद्दां ना गोंयकाराच्या तर्फे थंय उलून कितें तरी प्रोटेस्ट करून उलोवपा सारकें. सो हें गोंयकारांक सगळ्यांक खबर जाल्लें आसा. अँड नाव ऑल गोवन्स, पणजे जावं, चिमेल जावं, सावड्डे जावं, सबन गोंयभर आज पेपर पळय तूं, कितलेशेच प्रोटेस्ट चालू जाल्ले आसा. आज गोंयकार जागे जाल्ले आसा आनी इट इज अ गूड थिंग. अशें जावंकूच जाय. हे सरकार जे आसा ते आपले फुकिल्ली फूग जी आसा ते चाटपाक हुशार आसा. IITचे जितली आंदोलनां जाली, मागीर ते मेळावली जावं, काणकोण जावं, प्रत्येक जाग्यार सरकारान
वन सायडेड डिसिजन घेतला, लोकांक आंदोलन करचें पडलां आणि लोकांन आंदोलन करतकीर 44 दिसांनंतर आंदोलनानंतर सरकाराक मान सकयल घालून आपली थूक चाटपाक पडला. सो हे थूक चाट जे सरकार आसा त्या सरकाराक सांगपाक पडटा हाज्या मुखार तरी सुदारात. आणि हो कॅसिनो खातीर जर लोकांक रस्त्यार येवचें पडलें जाल्यार म्हाका दिसता दॅट वील बी द एंड ऑफ दीस सरकार. म्हणून हे सरकारान सुदारल्यार बरें आणि हो जो कॅसिनो हाडपाक पळयता येदो व्हडलो तो कॅसिनो गोंयच्यान भायर व्हेल्यार बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.